सोटा आजच्या दिसाचे सोडूसो दुःखात दुनियाचे भेटयता संकश्टांनी सोदा तुका हुस्क्या कोमीक सोदा तुका तोशालपणांत सोदा तुका सगळेच कोरें सोदा तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता एल्डन फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें तें आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सेबास्तियांव फेर्नांडीस. देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात जेनोविया वाज जेर्सन फेर्नांडीस. देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. क्लारा रॉड्रिगीस ही आमची भयण बरी ना आनी आपली डायलिसीस करूंक वेतात. तिका देवान पिकोवणेचो हात लावंक तिचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमची क्रिस्माची तयारी करतल्या भुरग्यांचेर आमच्या तरणाट्यांचेर तांच्या आवय बापायचेर आनी तांकां तयारी करूंक येतल्यांचेर आमच्या संदेशकारांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. 400 वर्सांची आमची संभ्रमणी करता आसतना आमच्या गांवांक आमच्या चिखलेचे फिरगोजेक जायती देणी दी म्हूण मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. इग्रेजा रोजालिया डिसुजा, जिना आग्नेलो तावारीस, दाबोली जुझेगामा, आल्तो दाबोली साविया फेर्नांडीस, रेजिना मुंदी मेल्बा फेर्नांडीस. सायबीण मायचे मजतीन ह्या गोराब्यांचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज बावार्थाची दिवटी पेटयतात आल्तो चिकाली हेनरिक फेर्नांडीस आनी फामील, दाबोली आर्कांज आल्फोन्सो आनी फामील. भावार्थाची दिवटी पेटयता आसतना आमचेर सगल्यांचेर हो भावार्थ आमी मुखार व्हरूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. आयच्या दिसा आमची हिंदू भाव भयणां आपली दिवाळी मनयतात. खरीत भाशेन वायटाचेर जैत व्हरून उजवाडाची ही परब मनयता आसतना आमच्या आख्या देसान सगळ्या हिंदू भाव भयणांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां खरो उजवाड दिवंक आनी हो खरो उजवाड तांणी आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी आख्या आमच्या देशाक पावूंक तांचेय पासत करीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणींनो, उजवाड आमच्या जिवितांतलो आमी दुसऱ्यांक दिता आसतना वो आमचे भितर देवान दिल्ल्या उजवाडा वरवीं वायटाचेर आनी काडोकाचेर झुजता आसतना जायते भाशेच्यो ताळण्यो आमकां आसात. आनी थोडे फावटी ह्या ताळण्याक आमी पडून आमी उजवाडाच्यो कोरन्यो करचे बदलेक काडोकाच्यो कोरन्यांनी लिपून गेल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागून देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो सगळ्या उचारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुरपदविदार आनी सासणाच्या देवा, आमचो भावार्थ बरवसो आनी मोग जोडय आनी तुवें बासायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, सर्वेस्परा सोवें ताच्या पोदव्याच्या बोळान तुमी गोट रावात. देंवचाराच्या सगल्या नाडपणाचेर जैत व्हरूंक देवाची झुजाची हातयारां घेयात. खरें म्हणल्यार रोगता मासाच्या दुस्माना लागीं आमकां झूज ना, पूण प्रधाना लागीं अधिकाऱ्यां कडेन ह्या काळोखाच्या संवसाराचो राजकारबार चलयतल्यां लागीं अंतराळार वस्ती करतल्या खोट्या आत्म्यां कडेन आमचें झूज. देखून वायट दिसा तांचेर झुजूंक आनी घडटा तितले उपाय घेवन थीर रावंक तुमकां देवाची झुजाची हातयारां घेवची गरज. म्हणटूच तुमच्या पेंगटाक सोत, शातयेक प्रमाणीकपण आनी शांतीचें शुभ वर्तमान परगटूंक तुमच्या पांयांक उर्बेच्यो वाणो घालून उबीं रावात. आनीक देंवचाराच्या सगल्या उज्या सारके बाण तुमच्यान वाटावूंक जावचे खातीर तुमच्या हातान सदांकाल बावार्थाचो ढाल दवरात. शेवटी सोडवणेचें कोंगोल आनी पवित्र आत्म्याची तोरसाद म्हणजे देवाचें उतर घेयात. आत्म्याच्या प्रेरणान परमणें सगल्या समयार मागणें करात. सगलें पवित्र केल्ल्या खातीर जागृत रावून प्रार्थना करूंक फाटीं सरो नाकात. म्हजें तोंड उगडूंक म्हाका सोयेक मेळचो म्हूण आनी काळजीदारपणान शुभ वर्तमानाचो गूट हांवें परगट करचो म्हूण म्हजेय पासत मागात. हेच शुभ वर्तमानाचो हांव बोणकोणीन आसलोलो दूत. तें फावो ते परी धिरान हांवें परगट करूंक मागात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोर म्हजें खोडप, हांव ताका वाकाणटां. सगलीं बरोबर म्हणुया. सर्वेस्पोर म्हजें खोडप, हांव ताका वाकाणटां. सर्वेस्पोर म्हजें खोडप, हांव ताका वाकाणटां. तो म्हजे हात झुजाक तयार करता, म्हजीं बोटां लढायेक आयतीं करता. आमचो जबाब, सर्वेस्पोर म्हजें खोडप, हांव ताका वाकाणटां. तो म्हजो मोग, म्हजें खोट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारूक, दाल म्हजो, शेरोण म्हजें, राष्ट्रांक तो म्हजे आदीन करता. आमचो जबाब, सर्वेस्पोर म्हजें खोडप, हांव ताका वाकाणटां. तुज्या मानाक देवा नवें गीत रचून गायतां. 10 तारांचे किनोरेचेर तुजी किर्ती गाजयतां. तूंच राजांक जैत दिताय. तुवेंनूच तुज्या सेवकाक दाविदाक निवारलाय. आमचो जबाब, सर्वेस्पोर म्हजें खोडप, हांव ताका वाकाणटां. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. सर्वेस्पराची नांवीं येता तो राजा सदैव जावं. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. फारिसेवांतले कांय जाण येवन जेजूक सांगूंक लागले, हांगासरलो भायर सरून वच, तर हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता. आनी ताणें म्हणलें, वचात आनी त्या कोल्याक अशें सांगात, चोतराय दवर, हांव आज आनी फाल्यां देंवचार काडटां आनी पिडा रोग बरो करतां, आनी तिसऱ्या दिसा म्हजो शेवट जोडटलो. तरी पूण आज, फाल्यां आनी परवां हांवें चलत रावूंक जाय. तर जेरुसल्या भायर मरूंक एका प्रवाद्याक पुटवना. जेरुसल्या, जेरुसल्या, तूं प्रवाद्यांक जिवेशी मारताय आनी तुजे थंय धाडलोल्यांक फातरायताय. कोंबी आपल्या पाकोट्या तोडा पिलांक एकठांय करता, तशें कितले पावटी म्हूण तुज्या भुरग्या बाळांक एकठांय करूंक हांवें सोदलें, पूण तें तुका नाका जालें. चोतराय धर, तुमचें गोर पाड जालोलें तुमकां उरतलें. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सदैव, अशें तुमी म्हणचो वेळ येसर तुमी म्हाका आनीक पळयोवची नात म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आमच्या देशांत आयज दिवाळेचो समारंभ. कालचे सांजे व कालचे रातीक जायते नरकासूर लासून उडयले, दाखोवपाक, खुणावपाक की वायटाचेर वो ह्या देंवचाराचेर जैत व्हरून आतां उजवाड. आनी ह्या पासत आतां आयज ही उजवाडाची परब मनयता आसतना आयची वाचपां जी आमकां दोळ्या मुखार दवरल्यान एक खर संदेश दिता. जेजू उलयता तें आनीक एक पावटी आमकां आयकूंक गोडे अजाप भशेन दिसतलें. जेजू हे भाशेन उलयता. ताणें हेरोद पादशायाक कोलो म्हणलो, त्या कोल्याक वचून सांगात. असलीं उतरां जेजूच्यान उलोवपाक जाता. आमी पाद्री उलयता तेन्ना जायते जाण म्हणटा, फादर कॅन स्पीक लायक दीस. हे भाशेन फादरान म्हणपाचें. भोव करून आमदार मंत्री आसात ते आपूण कितें वायट करीत रावता, तांकां कितें म्हणीत जाल्यार फादरान अशें म्हणपाचें. आयकलां आसतलें तुमी. भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा जाल्यार फादरान कशें वगी रावपाक जाता. आनी जेजून म्हणलें तें बेस्तेंच म्हणूंक ना. सांगपी आसले ते बरे आसले. एक ते फारिजेवांतलो कोण तरी येवन सांगलो, तूं हांगा सरलो भायर सर. बरे भाशेन सांगलें, आवट ऑफ कन्सर्न. कित्याक हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता. जेजूक भिवयलो. भाव भयणीनो, म्हज्यान आयज सांगपाक जाता, हांव हे फिरगोचेन येयल्ल्यार जायते पावटी असल्यो धमक्यो आयकल्यात. फादर, तूं कित्याक उलयता? तो मनीस आसा तो बरो न्हू, तो रिवेंज घेता रोखडो. जायत्या जाणांची ताणें रिवेंज घेतल्या. आनी असल्या वेळार म्हाकाय भाग फावो जाला हें सांगूंक. त्या कोल्याक वचून सांगात म्हूण. जाता जाल्यार मुखार यो आनी दाखय म्हूण गाडयेच्या पोंदाक घालून उडयता. म्हणप सारकें न्हू. पाद्रीन म्हणपाचें अशें, फादरान म्हणपाचें अशें, अशें म्हणलां जायत्या जाणांनी, जांकां हांवें सांगलां. पूण आयज हें शुभ वर्तमान वाचता आसतना म्हाका दिसता जेजूय तेंच म्हणपाचो, त्या कोल्याक वचून सांगात. आयज हो कोलो कोण? आयज हे मनीस कोण? जशें आयज आमकां भाग्यून पावलो एफेसकारांक चीट बरोवन काय बरें सांगता. आयज पयलें वाचप आमी बरे भशेन आयकलां जाल्यार पयलींच ही उतरां आमकां मेळ्ळां. सर्वेस्परा सवे ताचे पदवेच्या बळान तुमी घोट रावात. देंवचाराच्या सगळ्या नाडपणाचेर जैत व्हरूंक देवाची झुजाची हातयारां घेयात. खरें म्हणल्यार रोगता मासाच्या दुस्माना लागीं आमकां झूज ना, पूण परदाना लागीं अधिकाऱ्यां कडेन. हो भयणीनो, हेंच उतर आमी आयज समजून घेवपाक गरज. आमचें झूज चालू उरपाक जाय.
आनी आमचें झूज कोणाचेर? हे आमदार मंत्र्यांचेर न्हू, जे कोण कॉर्पोरेट्स आसात आनीक वेगवेगळे तरेचे प्रोजेक्ट हाडल्यात तांचेर आमचें तें झूज न्हय. तांकां हातीन हातयारां घेवन बडोवपाचें मारपाचें असलें झूज आमचें न्हय. पूण ह्या सगल्यांचो प्रधान जो आसा तो देंवचार. देंवचाराची नाडबूद चालू आसा ह्या संवसारांत आयज. देंवचाराचो काळ एके भाशेन मुखार गेल्लो आसा. आनी जरूय आमी वेगवेगळ्यो परबो मनयता, वेगवेगळीं फेस्तां मनयता, जायते फावटी जैताची खबर करता, पूण परतून त्याच चिखलान त्याच काळोखान आमी उरता. कित्याक आमचे भितर जी आशा आसा ती आमकां ओडून हाडटा. आनी हे आशेन जायतो भ्रश्टाचार, खूब करप्शन. आयज हो करप्शनाचो नरकासूर जो आसा तो लासून उडोवपाक जाय. आयज हो आशेचो नरकासूर जो आसा ताका लासून उडोवपाक जाय, मनशांक न्हू. जे कोण मनीस आसात आनी जांकां आमी कोल्हे म्हणटा आनी जायतीं उतरां आमच्यान म्हणपाक जाता, भोव करून आमच्या आमदार मंत्र्यांक जायतीं उतरां आमी म्हणटा. आमचें झूज तांचेर न्हय, तांकां मारून तांकां काबार करूंक, तांकां हारोवपाक हें आमचें झूज न्हय. पूण आमचें झूज ही वायटाची पदवी जी आसा ती वायटाची पदवी घेवन मुखार येतल्या देंवचाराक, ह्या सगळ्या वायटाच्या प्रधानाक हारोवपाची. आनी कशे भाशेन हारयतले आमी? आमचे वस्तुंगी आमच्यान तें करूंक जायना. जेजूक जेन्ना सांगलें तुजो जीव काडूंक सोदता म्हणजे जेरुजाल्याक वचो नाका, हांगासरलो कुशीन चोर आनी खंय तरी वच, गो इन टू हायडींग. आनी जेजू धरूय आसतना जेरुजाल्याक वेता. आनी वेता आसतना हीं उतरां, जेरुजाल्या जेरुजाल्या तूं प्रवाद्यांक जिवेशी मारताय आनी देवान पाठयलेल्या संदेशकारांक तूं फातरायताय. हें जाणा जावन जेजू मुखार वेता, फाटीं सरोंक ना. नॉट ऑन द बॅक फूट बट ऑन द फ्रंट फूट. आयज जरी तर आमी झूज मांडटले आनी जेजू सारकें झूज मांडटले जाल्यार हें आयचें शुभ वर्तमान भाव भयणीनो आमकां पुरो समजूंक. तेजेर व्हडलो सेरमांव सांगपाक नाका. पूण जरी तर आमी भिवून फाटीं सरता आनी लिपता आनीक म्हणटा ना आमकां वायट जातलें, आमकां त्रास कोत्तले, आमची सर्वीस वेतली, आमकां ट्रान्सफर कोत्तले, आनी हे भाशेन हे भिरांतीन जरी तर रावले, जी भिरांत आमकां आसा तीच खरी जातली. कित्याक उरलेलें सगळें पाड घातल्या उपरांत तुजी सर्वीस कित्याक उपकारची ना? उरलेलें सगळें पाड घातल्या उपरांत तूं खंयच्या जाग्यार काम करता हें कित्याक उपकारचें ना? उरलेलें सगळें पाड घातल्या उपरांत तुज्या भुरग्यांचो फुडार तुज्यान सांबाळपाक जायना जाल्यार तुका ती खुशालकाय आसचीच ना. म्हणटच जिवो आसून तूं मेल्ल्या भाशेन. तर आयज ही कृपा आमकां मागुया. भोव करून आयज ही दिवाळीची परब आमी मनयता तेन्ना हो उजवाड आमकां सगल्यांक, खंयच्याय धर्माची आयज आमी जावं, आमकां सगल्यांक हो उजवाड फावो कर म्हणून समजूंक की आमचें झूज जें आसा तें जिविता वाटेन, आमचें झूज जें आसा तें देंवचाराच्या प्रधानाचेर विरुद्ध. आनी ह्या पासत आमी देवाची झुजाची हातयारां घेवन मुखार सरपाक जाय. बागेवन पावलून आयज आमकां हीं हातयारांय दाखयल्या. तर आमी हींच हातयारां जेजूच्या मोगाचीं, शांतीचीं, आपुरबायेचीं आनी भियेनासतना फुडें सरपाचीं हीं हातयारां घेवन मुखार सरूंक आमकां जण एकल्याक कृपा दी म्हूण हे भेटेन मागुया. गायन घेऊया C26 पेज नंबर 39 C26.
म्हज्या भावा भयणीनोय म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोहिमेवन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोड तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबानांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंकवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या गोसावी गुणाची वर्तना होली तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदाराक आमची सोडवण. बापा तुज्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा
सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. Amen. देवाची हातयारां घेयात आनी झुजाक वचात. आमचें झूज ह्या संवसारान जें चालू आसा तें देवाचे कृपेन आनी देवाच्याच येवजणेन आमी फुडें व्हरूंक आनी आमकां जैत मेळूंक कृपा मागुया. बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमचे काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमचे काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Matyak itlots
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोड फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान वांटो मेळ्ळा. तर जें खुणे रुपान आमी समरंभून घेतलां तें ह्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गार संपूर्णायेन आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. भाव भयणीनो, आयज ओतुंबराच्या म्हयन्याचो निमणो दीस. आमी आख्या म्हयन्यान तेरसाच्या मागण्यांत केरीत भाशेन जायत्यो वस्तू देवा कडेन मागल्यात. आयज ह्या निमण्या दिसाक दाबोलीं कोपेलांतावन सुरू करून आमी आमच्या आख्या गांवांत सायबिणीची भेट घेता. तर आयज हे भेटेक आमी सगल्यांनी तयार रावचें. 6 वाजता दाबोलीं कोपेलांतावन सायबिणीची इमाज भायर सरतली आनीक मागीर ह्या वाटेन येतली नाकेळी थावन मागीर आसोय आनीक हो आख्खो रूट जो आसा तो आमच्या कम्युनिटी ग्रुप्स आसात तांचेर घातलेलो आसा. तशेंच आमचे PPC वांगडी आपणाच्या वाड्यान केन्ना पावतली तांकां सगल्यांक खबर आसा. म्हणटच सगल्यांनी त्या वेळार तुमच्या वाड्यार रावचें. एक वाड्यार वा एक समुदायान एक स्टेशन जातलें. थंयसर आमी एक तेरसाचो खोंड आनी एक मागणें करतले आनी मुखार वेतले. आनी शेकी आख्खो आमचो गांव कवर केल्या उपरांत परतून दाबोलीं कोपेलांत पावतले. आनी दाबोलीं कोपेलांत पावल्या उपरांत थंयसर चलून पुरसांव जातलें, जी आमची दाबोलीची भाव भयणां वर्साच्या वर्साक करतात. तर ह्या चलपाच्या पुरसांवान तुमकांय सगल्यांक आमंत्रण येवपाक आनी तांचे बराबर चलपाक. आनी ही आमची समरंभणी, आमची 400 वर्सांची भावार्थाची समरंभणी जाता आसतना हेंय आमचे 400 वर्सांचे समरंभणेचो एक भाग. तशेंच आयज आमची हिंदू भाव भयणां आपली दिवाळी मनयता तेन्ना हें आमचें आयचें पुरसांव आनीक आमचें मागणें आमी आयज आमच्या हिंदू भावा भयणां पासत भेटयतले. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवीक वर्साक मागणी. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागून फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवा पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर किरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिसियोनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो दिरादीक परगडणार जालो. तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बोडान आमचो एकचार थिराय तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशोदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिरीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवसो दितली. शुभ वर्तमानाची उर्बेवन परगटणारां आमकां कोर. आमेन. गायन घेऊया F21 पेज नंबर 95. F21. Sansarat, Dami, Wotsum Sai, Chivitacha.